उपरांत आता ईडीने या प्रकरणाविषयी चौकशी सुरू केल्या। या घडणुकेच्या फाटभुंयेर क्लबाची बेकायदेशीर कामां आणि तातूंतल्यान जाल्ली आर्थीक अफरातफर या आरोपाखाला ईडीन गोंयांत सयत दिल्लीतल्या 8 ते 9 सुवातींचेर धाड घाली। ईडीन बर्ज क्लबाच्या दनयाच्या घरा सयत तांच्या वेवसायीक कार्यालयांचेर धाडी घाल्यो। तशेंच आदलो सरपंच रोशन रेडकर आणि पंचायत सचिव रघुवीर बाक्काराच्या घराचेर ईडीन धाड घाली। मायना कुट्टरीच्या पंचपाट वाठारात सत्यवान नायक हाच्या घराक उजो लागून पुराय घर लासून गोबर जालें। या घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणूकधाराचो उजो नियंत्रणात हाडलो। विजेची उपकरणां, भांगर, पयशे लासले। सुमार 10 ते 15 लाखांचे लुकसाण जालें। तशेंच एका सुण्याकूय उज्यात लासून मरण आयलें अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। कदम पठाराचेर प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पाक लागून फाटल्या कांय दिसां सावन चिंबलात तणाव निर्माण जाला। ह्याच निमतान शुक्रारा वेगवेगळ्या सरकारी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त सुवातेर संयुक्त तपासणी केली। गांवकारांनी प्रकल्पाआड अनिश्चित काळा खातीर आंदोलन चालू दवरलें जाल्यार दुसरे वटेन वेगवेगळ्या पंगडांनी प्रत्यक्ष कामाच्या सुवातेर पावन तांत्रीक आनी प्रशासकीय नदरेन सविस्तर नियाळ घेतलो। विदेशात काम करपी आणि भारतीय पासपोर्ट दवरून 6 म्हयन्यांनी घरा येवपी गोंयकारांक आता पद्धतशीरपणान लक्ष करतात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामत हांणी केला। मसुदो मतदार वळेरी तयार करतना बीएलए आणि बीएलओ आपल्या अधिकाऱ्यांचो गैरवापर करून अनुसूचित जमातीच्या लोकांची नावां वगळपाक सोदतात अशी कागाळ गोवा फॉरवर्डाच्या शिष्टमंडळान राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या। तशेंच काणकोणच्यान 300 परस चड हरकती आयल्यात असो दावो गोवा फॉरवर्डान केला। गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांत महामंडळांत तशेंच सरकारी संस्थांनी कामाक आशिल्ल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक आता ईपीएफ येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो। ह्या निर्णया खातीर हजारांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक समाजीक आनी आर्थीक मजत जातली। पोलीस खात्यात सेवा बजावपी वट्ट 19 उपअधीक्षकांक सरकारान अधीक्षकाच्या पदाचेर बडटी दिल्या।
गोवा पोलीस सेवा नियम 2020च्या नेम 30च्या खाला बट्टी दिल्या. गोवा सरकाराच्या कार्मिक खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केलो. नावेली कोलवाडा वाठारांतल्या एका अपार्टमेंटात आशिल्ल्या ड्रायव्ह 7 प्रो युनिट तपासणी वेळार कार्यरत नाशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान सील केले. साश्टी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाण मडगांवच्या मामलेदारान ही कारवाय केली. युनिटाच्या दनयान आदेशा बगर युनिट उक्ते करचे न्हय अशी खर सुचोवणी दिल्या. पालिकेन कसल्याच तरेचो सोपो कर वा शुल्क वाडयिल्लो ना. सोपो शुल्क स्थिर आसा अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. नगरपालिकेन सोपो शुल्क वाडयला असो दावो करून कांय जाण फटीची बातमी पातळयतात. ही गजाल पुरायपणान फटीची आसा अशें नगराध्यक्ष शिरोडकारान सांगलें. सोपो शुल्का विशीं कागाळ आसली जाल्यार विक्रेत्यांनी थेट आपली वा पालिकेची भेट घेवची अशेंय नगराध्यक्षान स्पश्ट केलां. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. वेर्णा महामार्गाचेर 3 कारी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात ह्या अपघातांत गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालें. ह्या अपघाताक लागून वरांची वरां येरादारी आडखून उरली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. ही घडणूक सुमार दनपारच्या 12 वरांचेर घडली. फातोड्या कदंबा बस स्टँडा कडेन उबे आशिल्ल्या गाडयां विशीं आपणे पालिके कडेन कागाळ केल्ली. मात 2 म्हयने जाले तरी पालिकेन कसलीच कारवाय करूंक ना. सगळे गाडे बिगर गोंयकार चलयतात. जर पालिका तांचेर कारवाय करिना जाल्यार उच्च न्यायालयात वतलो अशी शिटकावणी सामाजीक कार्यकर्तो मिलाग्रेस फर्नांडीस हांणी दिल्या.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. राजधानी दिल्लीत हळुवार पावस तसेच वादळी वारे सुटिल्ल्याचे दिसून आयले. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, बल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, पंजाब आणि उत्तराखंडात गडगडाटासयत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता आसा. मजगती अशीच परिस्थिती हरियाणा, चंदीगड, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात आसतली अशें कळटा. जम्मू काश्मीरातल्या रामबाण जिल्ह्यात ताजो बर्फ पडलो. खासा करून या वाठारातल्या उंच आणि दोंगराळ वाठारांनी ताका लागून तापमानूय देंविल्ल्याचें नोंद जालां. थळाव्या सीसीटीव्ही स्रोतांकडल्यान आणि सोशल प्लॅटफॉर्मांचेर शेअर केल्ल्या व्हिडिओत रस्त्यांचेर, छप्परांचेर आणि झाडांच्या पानांचेर बर्फ साचिल्ल्याचें सुंदर चित्र पळोवपाक मेळटा. शुक्रारा शिमल्याच्या थळाव्यांनी या शियाळ्या हंगामाचो पयलो स्नोफॉल अणभवलो. भारतीय हवामान खात्यान सध्या ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा. तशेंच सध्याचो तापमान 3 ते 9 डिग्री सेल्सियस मजगती आशिल्ल्याचें कळटा. 24 जानेवारी मेरेन पावस, गडगड तशेंच स्नोफॉलाची पुरेपूर शक्यताय उक्तायल्या. ह्या अचकीत पडिल्ल्या स्नोफॉलाक लागून पर्यटनाक बरी चालना मेळटली अशी आस्त आसा. मात ह्या कोल्ड वेवाच्या परिस्थितीक लागून रस्तो तशेंच विमानाच्या येरादार एक मातशी आडखळ निर्माण जावं येता.
श्रीनगरात सध्या स्नोफॉल पडपाक लागिल्ल्यान विमानतळ प्राधिकरणाक बरेच त्रास सोंसचे पडले. सध्याचे वातावरणात विमानां देंवोवपा खातीर गरजेचो असो रनवे क्लियर नाशिल्ल्यान परत तांकां स्नो काडपाच्या यंत्राचो उपेग करून काडचो पडटा. देखून ह्या विशीं सगळ्या विमानतळांक कळीत केल्लें आसा. अशा परिस्थितीत प्रवाशांक तांच्यो फ्लायटी डिलेड जावपाची चड शक्यताय आसा. कर्तव्य पथाचेर सध्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान फूल ड्रेस रिहर्सल सुरू आसा. ह्या रिहर्सलीत भारताची विविध संस्कृती, भारतीय सैन्य दळाच्या पराक्रमांचो दिश्टाव पळोवपाक मेळटा. मजगती कर्तव्य पथाचेर पयल्याच फावट लश्कराच्या रिमाउंट अँड वेटरनरी विंगाची जनावरां परेडीत वांटेकार जातली. हातूंत 2 बॅक्टेरियन उंट, 4 शिकारी सवणे आनी 10 मिलिटरी सुण्यांचो आस्पाव आसा. आतामेरेन 85 लाखां परस चड भक्तगणांनी प्रयागराजांतल्या त्रिवेणी संगमात मकर संक्रांती निमतान आयोजित माघ मेल्याच्या फाटभुंयेर पवित्र न्हाण केली. सध्या पुराय संगमाचेर भक्तांच्या आंकड्यात दिसान दीस वाड जायत आसा. भक्तांच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन बरी वेवस्था केल्ली आसा. ह्या खातीर AI पावर्ड सिस्टमांचो उपेग करप सुरू आशिल्ल्याचें कळटा. मोबायल संगणक वायर स्वरूपातली डिजिटल माहिती सोदून काढून ती जाणून घेवपाचे अधिकार आता गोयच्या पुलीस महानिरीक्षकांक IGPंक आसतले. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाला ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. मात आपत्कालीन स्थितीतूच ही माहिती सोदपाचे अधिकार आसा. तशेंच हे विशींची लेखी कळवणी गृह खात्याक दिवची पडटली. डिजिटल माहिती सोदून काडपा खातीर ईमेलाचो पासवर्ड ब्रेक करप, व्हॉट्सॲप हॅक करप वा फोन टॅप करप हे पद्दतीचो वापर आता IGPक करपाक मेळटलो. एखाद्या मोबायला वयल्यान गेल्ले कॉल वा आयिल्ले कॉल मेसेजीस सोदून काडप शक्य जातलें. तशेंच ईमेला वयल्यान धाडिल्लो मजकूर वा आयिल्लो मजकूर सोदून काडपाक मेळटलो. तशेंच कंप्युटर वा मोबायलात सांठोवन दवरिल्ली म्हायती लेगीत सोदून काडून ती कॉपी करपाची मेकळीक आसतली. गुजरातांतल्या द्वारकात एका तरणाट्यांक बेकायदेशीर रितीन कासवाची तस्करी करून व्हरतना ताब्यात घेतलो. ह्या कारवायेत 12 स्टार कासवांक जप्त केल्या. तशेंच ह्या सगळ्या कासवांची एकूण किंमत 5 ते 7 लाख रुपया इतली आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. सध्या ह्या प्रकरणाचो तपास करप सुरू आसा.
दिल्ली पुलिसांच्या क्रायम फाट्यान केल्ले यशस्वी कारवायेंत फटीचे डॉक्युमेंट तशेंच फटीचो पासपोर्ट तयार करपाच्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेंत ताच्या कडल्यान आशिल्ली सगळी यंत्रणा जप्त केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. केंद्र सरकारान भौशीक क्षेत्रातल्या सामान्य विमो कंपनीच्या आणि नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चरल अँड रुरल डेव्हलपमेंट नाबार्डाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर पगारात सुदारणा करपा वांगडाच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नाबार्डांतल्या निवृत्त जाल्ल्या लोकां खातीर पेन्शन सुदारणा करपाक मान्यताय दिल्ली आसा. कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाडोवप आणि आर्थीक क्षेत्रातल्या निवृत्ती वेतनधारकां खातीर समाजीक सुरक्षा घटमूट करप आणि सेवा दिवपी तशेंच निवृत्त कर्मचाऱ्यांक आर्थीकरित्या सुरक्षीत करपा विशींचो हो निर्णयाचो हेत आशिल्ल्याचें कळटा. आता गाडयो एकामेकांक धपको दिवचे पयलीं सावधान करपाक शकतल्यो. हाच्या खातीर केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी एक म्हत्वाची घोशणा केल्या. सरकार 2026 वर्साच्या निमणे मेरेन देशांत व्हेकल टू व्हेकल V2V कम्युनिकेशन तंत्रज्ञान सक्तीचे करपाची येवजण तयार करता. 28 राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परिवहन मंत्र्यांची बसका जाले उपरांत हो निर्णय घेतला. 2030 मेरेन रस्त्याच्या अपघातांत मरण येवपी लोकांचो आंकडो 50% उणो करपाचो सरकाराचो हेत आसा. ही प्रणाली एकदां चालीक लायले उपरांत मळबांत पायलट जसो संवाद सादतात तसोच गाडयो एकामेकांकडेन संवाद सादपाक शकतल्यो. दरेक गाडयेंत एक ऑनबोर्ड युनिट आसतलें. हो युनिट वायरलेस तंत्रज्ञाना वरवीं आपल्या भोंवतणच्या हेर गाडयांक आपली सुवात, गती, दिका आनी ब्रेक लावपाक सारकी म्हायती धाडटलो. हाका लागून ड्रायव्हराक धोको दिसचे पयलीं अलर्ट मेळटलो. कॅमेरा वा रडार काम करपाक शकना अशा परिस्थितीत V2V तंत्रज्ञान चड प्रभावी थारतले. तोंडातले बॅक्टेरिया गट भलायकेचेर म्हत्वाचो परिणाम करपाक शकतात आनी लिव्हराच्या दुयेंसाचो धोको आसा काय ना हाचोय अदमास लावपाक मदत करता अशें एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. दर वर्सा 20 लाखां वयर लोकांक एडवान्स क्रॉनिक लिव्हर डिझीजाक लागून मरण येता. लिव्हराचो रोग वाडत वता तसो आंतकड्यांनी आनी तोंडातल्या अशा दोनूय मायक्रोबायोम्सान म्हत्वाचे बदल जातात आनी मुखेल म्हळ्यार तोंडातल्या मायक्रोबायोम्सान बदल दुयेंसाच्या सुरवातीच्या फेजींतूच लक्षणां दिसून येतात. देखून लक्षणां दिसून येतकीच रोखडेच दोतोरा कडेन वचून सल्लो घेवपाचेर भर दिवपाची गरज आसा आतां म्हत्वाची जाल्ली आसा. नव्या संशोधना प्रमाण गोडेमुता विशीं एक धोकादायक गजाल उक्ताडार आयल्या. गोडेमूत आशिल्ल्यांक स्मरणशक्ती विसरायेर पडपाची चड शक्यताय आसतली. त्या भायर गोडेमूत आशिल्ल्यांक डिमेन्शिया लेगीत जावपाची खर शक्यताय ह्या अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. आंगांत साखरेचें प्रमाण चड वा कमी जावप हाचेर ह्या दुयेंसाचे चड परिणाम दिसून येतात. मजगतीं गोडेमुताचें प्रमाण चड आसल्यार दोळ्यांक तशेंच लिव्हराकूय मार पडूं शकता अशें अभ्यासांतल्यान फुडें आयलां.
अमेरिकन आहार मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण प्रौढ बायलेक दिसाक 25 ग्राम फायबर जाल्यार प्रौढ दादल्याक 35 ग्राम फायबराची गरज असता. चडशे फायबर फळां आनी भाजयो हांचे पासून मेळटा, पूण कांय भाज्यांनी फायबर चड प्रमाणात असतात. तातूंत मुळा भाजी सगळ्यात म्हत्वाची असता. गाजर, बीट, गोड बटाट हे भाज्यांचो आस्पाव भरपूर फायबर आशिल्ल्या भाज्या मानली जाता. ब्रोकोली, कोबी, कारात्यांनूय व्हडा प्रमाणात फायबर असतात. फायबर हो पचूंक शकना असो कार्बोहायड्रेटाचो एक प्रकार. फास्ट फूड आनी प्रक्रिया केल्ले जिन्नस खाल्ल्यान चडशा लोकांक फायबर मेळना. हाका लागून बद्धकोष्ठताय, रोखडेच थकप, जिवान मोठे जावपाच्यो समस्या निर्माण जातात. फायबर भुरग्यांक वाडपाक मजत करता, रोग प्रतिकार शक्त वाडयता आनी वजन नियंत्रणात दवरपाक मजत करता. बदलती जिणेशैलीक लागून चुकीचो आहार, सोन्याचे अतिसेवन, तळिल्ल्या पदार्थाच्या सेवनात वाड, स्थूलताय, हेपेटायटीस, दीर्घकाळ वखदांचे केल्ले सेवन आणि शारीरिक हालचालींचो उणावाक लागून लिव्हराच्या कार्यात बिगाड निर्माण जातात. मुळात लिव्हर हे कुडींतले एक म्हत्वाचे अवयव, मात हे अवयवाक विकार जाता तेन्ना आमकां कांय लक्षणां दिसून येतात. ही लक्षणां म्हळ्यार आमच्या कुडींतल्यान टॉक्सिन वेळचे वेळार भायर पडनात, जाका लागून चड कश्ट करिनासतनाच कुडीक थाकाय जाणवता. थोडे जरी खाल्ले तरी पोट भरिल्ल्या सारखे दिसपाक लागप, हळूहळू खावपाक पिवपाची इत्साच उणी जावप. लिव्हर जर नीट काम करिना जाल्यार पचनशक्ती बिगडटा, जाका लागून जेवल्या उपरांत मळमळप, ओंकपाक येवप कशें दिसप ह्या सामान्य लक्षणां कडेन आडनदर करून चलचें ना. मजगतीं लिव्हरात बिगाड जाल्लो आसत तर कांय प्रमाणात उजव्या वटेन सूज आयिल्ल्याचें दिसून येता, मात हाचे कडेन गॅस जाल्ल्याचें समजून दुर्लक्ष करप जाता. लिव्हराक जाल्ल्या विकाराक लागून आमच्या कातीचेरूय ताचो परिणाम दिसून येता.